हो भयणीनो, आयच्या वाचपांतलीं उतरां थोडीशीं, बो करून पयल्या वाचपांतलीं. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीन होलके किडे. बरीशीं उतरां. आमकां मनशांक वो पोरजेक वो ह्या आख्ख्या देसाक देव किडो म्हणटा. किड्या. तुका जरी तर कोणें किड्या म्हणलो कितें दिसता? देव जरी तर आयज हिंगारान तुका म्हणटा, आग्नेल किड्या, रोजिता किडे, एना किडे, बरें दिसतलें? पाद विगार जरी तर एकल्याक किडे म्हणपाक लागले बरें दिसता? बरें दिसना. थोडीं जाणां इगोर्जेक येवपाचीं बंद कोत्तलीं, मिसाक येवपाचींच बंद कोत्तलीं. पूण देव जेन्ना जाकोबाच्या कुळाक किड्या म्हणटा, इस्रायलाच्या देसाक किडे म्हणटा, तेन्ना दुसरें उतर आहा तें एकदम गरजेचें. आनी जायते फावटी आमचें मन हें दुसरें उतर आसा ताचेर वचना, पयल्या उतराचेर वयता. म्हाका किड्या म्हणलो, म्हाका किडे म्हणलो. दुसरें उतर, भिवू नाका. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीन होडके किडे, भिवू नाका. आनी भिवू नाका म्हणटा तें उतर पवित्र पुस्तकान भोव आदींतावन आसा. आतां थोड्यांनी ताची मातशी कॉमेडी केल्ली आसा. आतां तो जोक जाल्लो आसा. भिवपाची गरज ना, जोक जाल्लो आसा आतां. कित्याक भिवपाची गरज ना म्हण एक वाटेन म्हणलें, तेच दुसरे वाटेन झाडां कातरून उडयतात. आतां परवरी काय बरो मार्ग व्हडलो करपाचें काम चालू आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो निवळ करात, नीट करात रस्ते. आमी जेन्ना जुआंव बावतिस्ताची खबर करता, स्नान दातार जुआंव किरीत भाशेन हो संदेश घेवन आयलो. सर्वेस्पराच्यो वाटो निवळ करात, मारोग नीट करात. पूण हे मारोग नीट करूंक भिवू नाका, भिवपाची गरज ना म्हणटा तेच आमची आदलीं जीं आयकॉनीक झाडां आसा तीं कातरून उडयलीं. आनी थोडीं कातरपाची आतां प्लॅनिंग चालू आसा. ह्या किड्यां मदले थोडे किडे जे आसात, जांकां घडये देवान हींच उतरां म्हणलेलीं आसा भिवू नाका म्हण, ते बोवाळ मारतात. हीं झाडां सांबाळपाक, हे रस्ते सांबाळपाक, रस्त्याची कुशीक आमची हेरिटेज आसा ती सांबाळपाक. आनी असल्या वेळार हीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां भिवू नाका म्हणटात, तीं जरी तरी आमी आयकलीं जाल्यार आमच्यान जायतें करूंक जाता. पूण आतां कॉमेडी करून भिवपाची गरज ना केल्ली आसा, तीं उतरां आयकलीं जाल्यार पडलें पाड. आनी हेंच आमचें जाल्लें आसा. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां कुशीन दवरून आमी हींच उतरां ह्या मनशांच्या तोंडांतल्यान आयकून आयज आमी जायतीं जाणां घुस्पल्लीं आसात. इंग्लीश वर्ड आसा ताका बरें, डिस्कॉम्बबुलेटेड म्हणल्यार टोटली कन्फ्युज्ड. आयज आमी सगळीं टोटली कन्फ्यूज जाल्लीं आसा, डिस्कॉम्बबुलेटेड जाल्लीं आसात. कित्याक ह्या मनशांनी हीं पवित्र पुस्तकांतलीं बरीं उतरां आयज ताचो जोक करून उडयल्लो आसा. आनी आमकां संवय जाल्या पवित्र पुस्तकांतलीं बरीं उतरां आसा तीं आमकां आयकपाक नाका, पूण जोक केल्ले आसात ते आमकां आयकपाक जाय. वी आर मीम वर्ल्ड, मीम पीपल. ते मिम्स आसा ते आमकां बरें दिसता, सोत आहा तें आमकां बरें दिसना. आनी ह्या पासत जे कोण ते मिम्स करतात ते आमी चड आयकता. जे कोण बेश्टे क्रिटिसिजम करतात तांचीं कांतरां आमी बरीं आयकता. पूण जें कितें सोत आसा तें आमकां आयकूंक पासून नाका. आनी देखूनच हीं उतरां आयचीं ह्या पयल्या वाचपाचीं आमकां एक घोटाय दिवपाचीं उतरां जावं. हें सगलें जेन्ना जाता, असलें वादळ मोड येता, तेन्ना खुद देव म्हणटा हांव तुका एक दांतरो करतलो. दांतांची खबर केल्ली आमी पयर, होतियाच्या दांताची. हाती के दो तरह के दांत. हांव तुका दांत, असले दांत करतलो ज्या दांता पोंदाक तें सगलें वायट आसा तें चिड्डोन वो फुटोन ताचो चुरो जातलो. पूण हें करतलो जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या देवाक चिटकून रावपाक एकदम गरजेचें. हातूनय बीन आमी हो पयलो भाग आहा तेका रावता की देव म्हजे वरवीं हांव दांत जातलो आनी सगलें वायट आसा तें काडून उडयतलो, हें करपाक रावता. पूण देवाक चिटकून आसा तूं? दुसरो भाग भोव गरजेचो. तो दुसरो भाग जरी तर ना जाल्यार तूं कसलोय दांत जावं,
ओतयाचो दांत जावं लोखणाचो दांत जावं वो मातयेचो दांत जावं कसलोच कित्याचो चुरो करूंक जावचो ना. पूण जरी तर सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं चिटकून आसाय आनी ह्या सगळ्यान जायतीं जाणां शिपडटात. आयचे पयले वाचप बरे भाशेन तुमी आयकलां जाल्यार हांव तांकां शिपडायतलो, वादोड मोडान धाडटलो. आतां सद्या की आमची वादोड मोडां आमचे भितर आमकां दिसती पडटात. एक्टिविस्टां मदें केस्तांवां घातलेलीं दिसती पडटा. कोण हुंच्यानसान येवन एक कांतार काडटा आनी एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लागता. जे कोण पाड घालता तेंचेर कोण उलयना आनी जे कोण पाड घालतात तांचेर कोण उलयत जाल्यार तांचेर FIR जाता, ते जेलीन वेतात. हें सगळें आमकां दिसती पडटा. वादोळ मोडां ह्या वादोळ मोडांनी कितें करपाचें हें पळय. आयज पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सांगलां, सर्वेस्पराक थीर चिटकोन राव. आनी सर्वेस्पराक जरी तर तूं थीर चिटकोन रावलो जाल्यार तूं एक बेस्तो दांत जाल्यार पासून जायत्यांचो चुरो तुज्यान करूंक जाता. तूं व्हड म्हण न्हय पूण देव व्हड म्हण आनी तूं देवाक चिटकून आसाय देखून. म्हणटच आमकां जरी तर भिवपाची गरज ना जाल्यार आमी ही खालतिकायेन मानून घेवपाक जाय. जाकोबा भाशेन, जाकोबाच्या कुळा भाशेन, वय सायबा तुजे मुखार हांव एक किडो, वय सायबा एक पोरजा कशी तुजे मुखार आमी एक ल्हानशी कीड. आमचें अस्तित्व कांयच न्हय तुजे बगर. आनी हें आमकां आयज जेसू हीं जीं उतरां उलयता मातेवाच्या शुभ वर्तमानान गडे समजूंक मातशें अवघड. जुआं बावतिस्त आयला तेन्ना तावन आतां पर्यंत सर्गीचें राज नेट भोगता. म्हणटच सर्गीच्या राजाचो वावर चालू आसा. सद्याक आमचेय मदें सर्गीचें राज नेट भोगता. आमची चिखलेची भावार्थाची 400 वर्सां देवाचें राज, सर्गीचें राज नेट भोगता. आमच्या गोंयान सान फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण सर्गीचें राज नेट भोगता. 2025 जुबिली इयर आतां येता. आख्खे संवसारभर सर्गीचें राज नेट भोगता. आनी तातूंत जायतीं जाणां आमी ल्हान ल्हान भाशेन इल्लो इल्लो वावर करता. सर्गीचें राज नेट भोगता. तुजे वरवीं जरी तर सर्गीचें राज नेट भोगता जाल्यार खुशाल जाव, सुभागी तूं. पण तुजे वरवीं सर्गीच्या राजाक जो नेट मेळूंक जाय आसलो तो जरी तर मेळना जाल्यार कोटा तुजें. तुका विचून काडलेलो आसा पण तुजे वरवीं हो वावर जावपाक जाय आसलो तो तूं करना. तूं तो कुशीन उडयता. जायतीं कारणां आसात. कारणां केन्नाच चुकचीं ना आमकां आनी निबाय चुकची ना, एक्सक्युजीस चुकचे ना. पूण ह्या सगळ्यान जरी तर आमी कन्फ्युज्ड स्टेटान उरले, डिस्कॉम्बबुलेटेड स्टेटान उरले जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. तर देवाक चिटकून रावया आनी ही सर्गीची वाट आमी चलता आसतना सर्वेस्पराक, सोडवणदाराक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान नीट मारोग तयार करुया. आनी हें करता आसतना आमचे भोंवतणी जें कितें चुकीचें आसा, जें कितें वांकडें तिकडें आसा तें जाग्यार घालूंक आमच्यान जाता तितलें करूंक, देवाचें उतर आयकून भिवू नाका. भियेनासतना आमी मुखार सरुया. हेंच करूंक हे भेटेन कृपा मागुया.